प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी स्नान जाता जुवाची कोश्टा मरणाचो उगडास करता. भाग्यवंत जुवांव जावन आसा एक ब्रिज कसो आदल्या करारा मदीं आनी नव्या करारा मदीं. आदल्या करारान मदीं तो सगळ्यांहून निमाणो प्रवादी जाणें जेजूचे येण्याची ताणें तयारी केली, ताणें परगुटणी केली. आनी नव्या करारांत तो सगळ्यांहून पयलो रोख साक्षी. देवान ताका दिल्लें तें कार्य ताणें पडलें आनी देवाच्या सदाक तो उबो रावलो देखून ताका तें मरण फावो जालें. म्हज्या भावन भयणो, जेजू आनी भाग्यवंत दोगांय कजन्स आनी दोगूय आपली ही जी मिसांव दिल्लें आसा तें सुरू करचे आदीं दोगूय अरोण्यांत गेले आनी देवा लागीं वेट सारून ताणें आपणाच्या जिवितांत घोटाय ताणें घेतली. आनी दोगूय एकदां देवाच्या कृपेन बरोवन ते भायर येयले तेन्ना ते देवाचें राज परगटूंक लागले. आयज जेजू भाग्यवंत जुवांवाक वोट म्हणटा. आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आयकता जेजू म्हणटा जुवां बावतिस्ता परस आनी कोणूच वोट ना म्हणटा. कित्याक जुवांव जावन आसा एकूच भाग्यवंत जाणें बोट दाखोवन जेजूक म्हणलें हो जावन आसा देवाचो पूत. आनी तो ताका जेन्ना जेजूक ताणें दाखयलो तो फाटीं सरता आनी जेजूक आपलें कार्य तो करूंक दिता. सर्गीचें राज परगट्टा आसतना मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी पळयता भाग्यवंत जुवांच्या जिवितांत जायते कोश्ट दोग येले. आनी कित्याक तो स्वताक उबो रावलो. आज आमी शिव वर्तमानांत आतांच पळयलां हेरोदान तो हेरोद जाणा आसलो की ताणें चूक केल्ली आसा म्हूण. आनी भाग्यवंत जुवांव ताच्या तोंडार मारतालो देखून हेरोदाच्यान तें घेवंक जायना जालें. आयज ह्या स्वताक लागून ताका तें मरण फावो जाता. आमी आयज हे वाचपाचें नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिविताचें नियाळ करुया. आमच्या जिवितांत केन्ना केन्ना न्हू आमी ह्या 3 लोकां भाशेन जालें, हेरोद, हेरोदियास आनी ताची धूव. कित्याक हेरोद आमी केन्ना केन्ना हेरोदा भाशेन जाता. म्हणजे कितें जायते फावटी हेरोद जाणा आसलो हो एक देवाचो मनीस, तरी आसतना ताका पदवी आसनाय देखून तो ताका भितालो. पूण ताका कान दिवन तो आयकतालोय बी. ताका मारूंक ताचे लागीं तें बोड आसूंक ना. ताच्यान जातालें पूण ताच्यान तो करूंक फाटीं सरतालो. आमी जायते फावटी मोगाच्या भावान म्हणून कितें खरें वो कितें बरें आसा तें रायट कितें आसा तें आमी करूंक फाटीं सरतात. आनी आमी आमच्याच कारणाक लागून आमकां कितें जाय ताकाच लागून आमी वायट कितें आहा तेंच करतात. जायते फावटी मोगाच्या भावान म्हणून आमी हेरोदियासा भाशेनूय जाल्लीं आसात. हेरोदियास ती जाणा आसली ती जाणा आसली चूक तेजी. ती आपल्या भावाच्या भावा लागीं आपल्या घोवाच्या भावा लागीं ती संबंद जोडलेलो देखून ती जाणा आसली. पूण ती आपली चूक मानून घेवंक तयार आसना. पूण आनी ती जुवां बावतिस्ताक मारूंक सोदता. आनी जेन्ना ताका ती संदी मेळटा ती घेता आनी ती शीस कापूंक ती अधिकार दिता. आयज मोगाच्या भावान म्हणून आमी जायते फावटी न्हू असले परिस्थितीन पडले आसात. आमकां कितें जाय तें आमी घेवंक कसलेच मार्गान आमी वचूंक तयार आसात. जावं तितो पातकाचो मार्ग देखून कितलें व्हड पातक देखून जाल्यार तें आमी घेवंक तयार आसात. आनी जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो आमी ते हेरोदियासा धुवे भाशेन आमी जाल्या. तिका जुवां बावतिस्ताचें शीस कातरपाचें वो जुवां बावतिस्ताक मारपाची कसलीच ताका इच्छा नासली. पूण ती आपल्या आवयची आयकता, वायट ती आयकता आनी ती वायटांत पडटा. आमी जायते फावटी दुसऱ्यांची वायट आयकतात आनी आमी पातकांत पडटात. आयज जेजू आमकां आपयता आपल्याक कान दिवंक, आपल्याचेर आपली नदर घालूंक. जसो जुवां बावतिस्तान देवाच्या कार्याचेर नदर घाली, जेजूचेर नदर घाली आनी ताका पडून म्हणलें होच जावन आसा देवाचो पूत म्हणून, तेच भाशेन आमकां जेजू आपणाचेर नदर घालूंक आपयता.
हेंच जावन आसा शिकवण आमकां ह्या हाच्या भाग्यवंताच्या जिवितांतल्यान मेळटा ती. आयज आमी ह्या भाग्यवंताचे नियाळ कोत्ता आसतना आमचे जिविताचे नियाळ करुया आनी देवा लागीं कृपा मागुया. ह्या भाग्यवंता भशेन आमी स्वताक उबो रावूंक आनी देवान दिल्लें कार्य दर एक क्रिस्तांवांक क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक दिल्लें कार्य बरे भशेन मुखार व्हरूंक देवाचो आदार आनी बळ आमी मागुया.